Here I am, O Lord, here I am. सुमिया जेजू आमच्या सोडवणारा म्हज्या देवा म्हज्या दुनिया बो पवित्र संस्कारान तुजी भेट घेवंक तुका भेटूंक तुका आयकूंक तुजे लागीं उलोवंक आमी हांगासर आयज येवंक तुवें आमकां फावो केलें. खरेपणी तूं हांगासर ह्या वेळार हाजीर आसाय म्हूण आमी सत मानता. सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान सगली शक्ती तुजें खरें जिवें आसणी ह्या पवित्र संस्कारान मानून घेवन आमची मान खोल भागावन आमी तुका परनिपाट आनी नमस्कार करता. नमस्कार तुका कोरा तुका बिना नमस्कार तुका कोरा मोगाचो तुका येबो सकाळी जेजू आमी तुज्या पांयाशी आयल्या जाल्यार तुजे सारकी जावंक म्हज्या मोगान रावा. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा पाळल्यात तश्योच तुमी म्हज्यो आज्ञा पाळशात जाल्यार तुमी म्हज्या मोगान रावतल्या. तुज्या मोगान रावंक तुज्यो आज्ञा सांबाळूंक हो पळय हांव आयलां. जेजू तुज्या मोगान रावंक आमकां एक व्हड उत्तेजन तूं मोगूच तूं मोगाचें आखटी तुज्या मोगाच्या आखट्यान आमची काळजां लासूं दी. तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासूं दी. आसिजेचो बाग्योन फ्रांसीस हे मागणी करतालो.
हे सकाळी तुझ्या मोगाच्या आगत्यान लासून आमी आमचेंच अर्पण करता. We offer ourselves to be burnt in your flame of love. आमची पेटोवणी हे सकाळी स्वीकार कर जेजू. आमचें अर्पण मानून घे. तुझ्या मोगाच्या आगत्यान आमचें मन, आमचें काळीज, आमची कूड आमी भेटयता. तुझ्या मोगाच्या आगत्यान लासून आमच्या मनांतलीं चिंतनां, आमच्या काळजाची भावना, आमचे कुडीच्यो सगल्यो करण्यो आमी तुका भेटयता दुनिया. तुझ्या मोगाच्या आगत्यान आयच्या दिसाचे आमचे कश्ट, त्रास, आमची कुशालकाय, आमच्यो मांडण्यो, आमचे जैत, आमची हार तुझ्या मोगाच्या आगत्यान लासून भेटयता दुनिया. तुझ्या मोगाच्या आगत्यान लासून भेटयता तुवें दिल्लीं दानां, शितळ वारो, नितळ उदक, दोंगर, झाडां, पशु पक्षी. ह्या सैमाची देणी, झरी, नदी तुझ्या मोगाच्या आगत्यान लासून भेटयता दुनिया. तुझ्याच मोगाच्या आगत्यान लासून भेटयता तुका आमचे सगळे संबंध. जितल्याय जाणांक आमी भेटतले हांव, ओळख करतले हांव, इश्टागत जोडटले हांव, संबंध बांदून हाडटले हांव, तुझ्या मोगाच्या आगत्यान लासून भेटयता दुनिया. भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजू, आमची सकाळची भेटोवणी मानून घे. सगळें तुवेंच दिलाय, आमचें कांयच एक न्हय. ह्या पवित्र उंड्यान तूं आजीर आसाय खरेपणी म्हूण आमी मानून घेता. तुजे लागीं उलयता, तुजें आयकता, तुजे सारकी जावंक आमकां फावो कर. R15 हें गीत आमी भेटयतले हांव जेजू. जेजू मोगाच्या आगत्यान आमची लासून काळजां तुझ्या मोगाच्या उजळान. जेजू मोगाच्या आगत्यान आमची लासून काळजां तुझ्या
Suirat exalta, Tuia mi priti voco, Zoi aman polar, Tuia mi mavi coro, Zoi zogli petat, Tuia mi shanti hadu, Zoi tukor quasar, Tuia mi disocipla, Gesù mogacaya, Amci laso di calza, Ujat mogaca ujat, Gesù mogacaya, Amci laso di calza, Ujat mogaca ujat, Zui lubaurika, Tuia mi bawang irau, Zui viswas mola, Tuia mi viswas peto, Zui kodo kolya, Tuia mi sotos baru, Zui kado kola, Tuia mi usvar fako, Gesù mogacaya, Amci laso di calza,
जेजू मोगाच्या आज्ञा आमची लासूंदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्यान आसिजेच्या बागेन फ्रांसिसाचें हें मागणें जेजू आमी तुजे मुखार उबारला हो आख्खो दिसभर तूं आमचे बराबर राव. आयची परिस्थिती आमची समाजीक परिस्थिती, आमची आत्मीक परिस्थिती, आमची राजकीय परिस्थिती, आमची आर्थीक परिस्थिती, सगळी दुनिया तुज्या नांवान पवित्र जाता, तुज्या नांवान खुशाल जाता. फकत तुज्यान जाता आमकां सोडोवंक, तुज्यान जाता आमकां खुशाल करूंक. आनी तूं सगळ्या वेळार आमकां बरेपण दिताय म्हूण आमी सत मानता. देखून तुजें नांव आमी सदांच घेवंक, तुज्या नांवान आमी सदांच उबी रावंक तूं आमकां फागो कर. आमची सगळी मागणी आमच्या मनान ह्या वेळार हाडुया. सगळी इंतेसांवां मिसाचे बेटेंची आमी आयज उबारूंक सोदता. ह्या वेळार जेजूच्या पांयाचेर हाडुया. तुजी खासगी मागणी जाय तेन्ना तुका सांगला म्हजे पासत माग. हे सगळें जेजूच्या नांवान कार्यार पडटा. आमची चुस्तुंगी आमच्यान कांयच जायना. R13 हें गीत गावन आमची सगळी मागणी, आमच्यो सगळ्यो मांडण्यो, आमची चिंतनां, आमचे आवडे सगळे जेजूक उबारल्या. जेजू जेजू मोनान काळजां, जेजू जेजू आदार ओठा, जेजू जेजू राती दिसा, जेजू जेजू सगळ्या वेळार, जेजू जेजू न्हिदेन जागे, जेजू जेजू वावरांत तारा, जेजू जेजू न्हिदा उठा, जेजू जेजू बसता चोता, जेजू जेजू बरान रस्त्या, जेजू जेजू नाक्यार दिट्या, जेजू जेजू शेतान बाटा, जेजू जेजू वाड्या गांवां,
जेजू जेजू राना मोड़ा जेजू जेजू शारा तोरा जेजू जेजू दोरिया तोरा जेजू जेजू जोमेर मोड़ा जेजू जेजू जादूगा जेजू जेजू सावळेन वता जेजू जेजू गिमान पावसात जेजू जेजू दोगान हिवा जेजू जेजू सोद कोडी जेजू जेजू कोडिष्टाका जेजू जेजू दुर्बळ काये जेजू जेजू किरेस काये जेजू जेजू आब्रून माना जेजू जेजू शोभेन लोची जेजू जेजू लाडेन पातका जेजू जेजू सुसान चोयता जेजू जेजू सुरान तुका जेजू जेजू जिणेन मोता जेजू जेजू सुरान तुका जेजू जेजू जिणेन मोता आपल्याय मोनाका भुरग्यांक तुज्या येवोवेसाचे भेटेक बोल्या ओय रुमारून आमची कोरीत घालता आयज तुका दिता कोदकोदीत घालता ओय रुमारून आमची कोरीत घालता आयज तुका दिता कोदकोदीत घालता सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता अविनाश आनी जीन फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या आंतोनियो फ्रांसिस्को दा सिल्वा आनी अल्विरा दा सिल्वा हांच्या आत्मे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया निती पासत शांती पासत मागुया आमच्या गोंयान नीत आनी शांती आसूंक संवसाराची शांती पासत मागुया आनी सगळें बरेपणां आमकां फावो कर म्हूण हे भेटीन बापा लागीं मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी देवा आमच्या बापाची आनी सुमेज क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्या आसूं हो तंटो उपरासलो दूर इतिहासांत विदेशांनी सुनोद करची ना करची जण एकल्यान तारा घेवंक जातालो पूण सगळे जेरुजाल्याक आयले आपोस्त येयले
जाणटे आहा ते आयले हाचे थाराव घेवपाक आनी थाराव घेतलो गरज ना सुनोत करपाची कित्याक जेजू मेलो खुर्सार आमकां साल्वार करपाक म्हणटच दुसरी वस्तू गरज ना. तो थाराव घेवन चिटी बरोवन धाडल्यो. तर आमचे थाराव जेन्ना आमी एकठांय येता जावं रोमांत जावं दियोसेजींत जावं आमचे इगर्जेंत हे कावंसल आहात आमचे आनी हे थाराव आमी कावंसलांक घेता भयणांत बांदून कितें गरज आमचे फिरगोजेक ते प्रमाणे हे थाराव आमी घेता. पवित्र आत्मे आनी आमी थारायलें अशें म्हणटा. पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलें हीं उतरां घालता ही चीट धाडटा आसतना आनी हे सगळे थाराव आमी कोत्ता ते पवित्र आत्मो आनी आमी थाराव घेता. आनी मिसाच आमकां फावो तो फळ मेळचे खातीर सुरवातेकूच त्या फुड्यान आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बासोत भय्यो सदांच गोवा मरीक सगळ्या देवतांनी भोगता. तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं वरात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावों. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना. सर्वेस्परा पास्कांचे गुटांनी वांटो घेतिल्ल्याक सोंपता तसलें आमचें जिवीत जायशें कर. अशें संतोशान आमी समरमता तें निरतूर बोडान आमकां राखूं आनी सोडोवं म्हूण मागता. आमचे सुमयाचे पुताय क्रिस्ता वरवीं तो देव ते सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासणाच्या सासना. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. आपणा मदल्या थोड्या मनशांक विचून काडून आनी पावलू आनी बार्नाबासा सांगाती आंतोकियेक धाडूंक दोन दुतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सभे बरोबर थाराव घेतलो. जुदास आडनांवान बारसाबास आनी सिलियास हांकां तांणी विचून काडले. हे भावां मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट तांणी बरोवन धाडली. दोन दूत आनी जाणटे तुमचे भाव आंतोकियेक सिरिनियेंत आनी सिलिसियेंत विदेशां मदलीं आमची भाव भयण जाल्ल्यान तुमकां नोमान कोत्ता. आमच्या मदल्या थोड्या भावांनी आपली शिकवणेन तुमकां घुस्पायली आनी तुमची मनां उचांबळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची कसलीच रोजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकोश्टांत घालूंक फाटीं सरोनात ते आमच्या भोव मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावलू बरोबर आमच्या मदल्या थोड्यांक विचून काडूंक तुमचेची धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायलें. म्हणटच हांच्या बरोबर जुदासाक आनी सिलियासाक
आमी तुमचेशी धाडटा. ही चीट आमी बरयल्या तेंच ते तुमकां तोंडान सांगतले. हे गरजेचे कायद्या भायर आनी कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावंक पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां. कुड्ड्या देवाक भेटोवन बसतयलोलें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रगत आनी गोमटी पिळून मारलोल्या मनजातीचें मांस खावचें न्हय. पोजडपण पयस करचें. हे वस्तू फाट केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात. नोमान. ते भायर सरून आंतोकियेक गेले आनी हांगा भावार्थ्यांची सगळी सभा आपोवन तांणी ही चीट दिली. सोबेन ती वाचली आनी हे चिठी वरवीं आपणाक गोटाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाली. सर्वेस्पराचें उतर. जबाब. पोरजा मोदें दोनया तुका वाकाणटल्या. जबाब. पोरजा मोदें दोनया तुका वाकाणटल्या. म्हजें काळीज तयार जालां देवा. ओय काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मानाक गायोनां कोत्तलो. स्तोत्रां गितां रोचतलो. ओतम्या म्हज्या जागो जा. किनोऱ्यो सितारां जायात जागी. फांत्याक कोत्ता जागे. जबाब. पोरजा मोदें दोनया तुका वाकाणटल्या. पोरजा मोदें दोनया तुका वाकाणटलो. राष्ट्रां मोदें तुजी किर्तन कोत्तलो. कित्याक मळबा इतलो उंच तुजो मोग. कुपां पर्यंत चडटा तुजें विस्वाशीपण. उंच मळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगळे प्रितुमेर फांकय तुजी मोहिमा. जबाब. पोरजा मोदें दोनया तुका वाकाणटल्या. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो जुआ प्रमाणे जिशू वर्तमान जेजून आपल्या शिसाक म्हणलें, म्हजी आज्ञाई हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फर्मायतां तुमी करशा जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. हे फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हजे बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचूंक काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात. आनी हे पासत तुमी तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखता तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागशात तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा, तुमकां एकामेकाचो मोग करात. सुमयाचें शुभ वर्तमान. जेजू आयज आमकां सांगता, म्हजी आज्ञा कितें ती. म्हजी आज्ञा एकामेकाचो मोग करात. जसो हांवें तुमचो केला तशें एकामेकाचो मोग करात.
आनी कुशालकायेन करूंक जाय. मोग कोत्ता तेन्ना आमी खंय वचना एका सकला उडोवपाक, ताका सकला उडोवपाक, एका हाला घालपाक, ताका वयर काडपाक ना. खुशालकायेन एकामेकाचो मोग करप. हांव पडजोडूंक जाय, दुसरो सकला पडूंक जाय, हें ना हें मन ना. खुशालकाय, जॉय, देर शूड बी ए जॉय. मोग कोत्ता तेन्ना सगल्यांक आमी मानून घेता. हुशार तसो नेणार, गिरेस्त तो दुर्बळ, सगळ्यांक आमी मानून घेता. आमच्या मदीं भितर घात ना. हो मोग कोत्ता तेन्ना घात ना, विस्वास आहा. जाता तितलो आमचो विस्वास एकामेकाचेर चडोवंक जाय. भयणान बांद विस्वासामेन चलोवंक जाय. आनी विस्वास आहा थिंगा खुशालकाय आहा. विस्वासघात ना. भयणान बांद म्हणटच हें जेजू म्हणटा तेन्ना एकामेकाचो मोग करात. जुदासान जेजूक विकून दिलो विस्वासघात. बारा भोंवतालो. तशें जावचें न्ही, तशें जावचें न्ही. पूण सगल्यांक आमी मानून घेवंक जाय, सगल्यांक खुशालकाय. दुसरें म्हणटा तुमी म्हजे इश्ट. हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, चाकर म्हणचो ना, इश्ट. जें बापा कडचें हांवें कितें घेतलां तितलें तुमकां कळयलां. कांयच लिपोवन दवरूंक ना, सगळें तुमकां कळयलां. आमच्या घरांत आमी वा आमच्या इश्टां मदें आमी कळयता, एकामेकाक कळयता. भयणान बांद कित्याक हो विस्वास आहा. हो विस्वास आहा म्हणटच लिपोवन दवरिना. आपणें तुमकां कळयलां त्या पासत तुमी म्हजे इश्ट. कांयच तुमकां चाकर कशें हांव दवरिना, तुमी म्हजे इश्ट. कोणें आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड ना. हांव फॉर्मायता तुमी कशें जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. हे फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें तो नकळो. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तर हें उक्तेपण आसूंक जाय. फ्रिडम. जेन्ना हांव उलयतां तेन्ना हें उक्तेपण म्हाका आसूंक जाय. आयकतां तेन्ना म्हाका हें उक्तेपण आसूंक जाय. भयणान बांदो कित्याक आमी एकामेकाचेर पातयता. हिंगा विस्वास घात ना. भयणान बांदो विस्वासघात ना. म्हणटच सगल्यांक आमी मानून घेता. सुरवातेक म्हणलां सगळ्यांक मानून घेता. तुमी म्हाका विचून काडून हांवें तुमकां विचून काडल्यात. हे पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवची. तोखतात तसलीं फळां. एम्बेसडर्स. यू आर माय एम्बेसडर्स. हांव धाडटां तुमकां. हांव तुमकां धाडटां. आनी सगळे गेले ते एम्बेसडर्स कशे गेले. बाकी फ्रांस शावेर गोंया आयलो आनी दुसऱ्या जाग्यांनी गेलो, दुसरे कडेन गेले. पूण एम्बेसडर्स देवान जेजून धाडलेले. जेजून ताका धाडले एम्बेसडर्स. म्हजी बरी खबर दिवंक धाडले. आनीक तुमकां नेमल्यात की वेचें फळां दिवचीं. तोखता तसलीं फळां. लास्टींग. तोखता तसलीं फळां. आमचो वावर फळादीक जावंक जाय. आनी हो वावर फळादीक सदां उरता तसलो. आयज जालो फाल्यां काबार जालें तशें न्ही. फळादीक. सो एडवर्टीजमेंट. हांव जण एकलो जाण आसा एडवर्टीजमेंट. भयणान बांद जेजूचो एडवर्टीजमेंट. म्हाका पयलो म्हणटच हो जेजू सारको, हो जेजू सारको. भयणान बांद हो एडवर्टीजमेंट जावंक जंय हांव वेतां थिंगा दिसूंक जाय हो जेजूचो पाटलावदार. एडवर्टीजमेंट. भयणान बांद. आनी हो आमचो भावार्थ सौभाग्यवन जाकोब म्हणटा आमी कोन्यांनी दाखोवंक जाय. हें कोत्ता आसतना कोन्यांनी दाखोवंक जाय. म्हणजे कोन्यो दिश्टी पडूंक जाय. भावार्थ आहा थिंगा कोन्यो आहात. आनी बऱ्यो कोन्यो जेजूच्यो आमच्यो उद्देशी लोकांक दिश्टी पडूंक जाय.
एडवर्टीजमेंट बडांत आमी वी आर एडवर्टायजींग क्रायस्ट आमचे उद्देशी जेजूक आमी एडवर्टायज करता. दानातोळेच्या वेळार आमी गायन घेवया C8 पेज नंबर 31 C8. म्हजे भाव भयणींदो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. आमी भेटयता तें आत्मीक बलिदान मानून घे आनी आमीच तुका सदां ओंपलेलें दान जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा सूर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून उत्तम काळा मोमेंची अदीक वाडते दबाच्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. सासना जिविताक जल्मल्यो उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बाळत्यांक सर्गींची दारां उगडलीं. ताचे मरणांतल्यान आमकां सरोन फावो जाता आनी ताचे पुनर्जन्मा वरवीं सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाचे नादार सगळो लोक, सगळो संवसार उलासतात जे मुखार, तशेंच सर्गींच्यो सर पदव्यो आनी देवतांचो दलबार तुमचे वाखाणणेचें गीत सांगातान तामोन आसतना गायतात. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. देखून दोआ परी जे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र करून मागता, जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आपकुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून ओ तुमी समेज घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच परी जेवण जातोस ताणें कास घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट सोम्या भोगता आनी कासाचें घेता तितले पावटी परतोस तुझे मरण भोगता. देखून सर्वेस्परास मेलच्या मरणाच्या आनी पुनर्जोंतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सगळ्यांची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुडीन रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या संस्कारिणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एकाकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोन आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवा सुदार बापा सर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. बापाचें घेतलां तितलेंय तुमकां कळयलां. तुज्या एकवटान आमी आसा बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आनी हे सकटान आमी खुशालकायेन सगळें जिजून आमकां कळयलां. अशें म्हणून इश्ट म्हणटा म्हणून आमी आमच्या आपा म्हणुया. आमच्या आपा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, अशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिसां तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां नाका वायटांतल्यान आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार, दया कडेन जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अत्र केले आमकां जुदार काकुतीन सर पातकां लिसटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ थंय दीस काव आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवडान सांबाळ. सोशयेत राजभूत चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची शांती.
पळयात द्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घराक येवन म्हाका पावला हे उतर मातुले आनी म्हज्या आपल्याक वळखी दिली. जेजूक आमच्या कालसांनी घेताना आमी गायन घेवया. D9 पेज नंबर 51. D9. आत्मिक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पराज पुतान आपणाच्या उगडासाक करूंक फरमायिल्ली पवित्र गुटांची देणी आमी शेवल्यांत ती आमचो प्रितीमोग वाडो म्हूण आनी कालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात मी सोंपलें. शेवटाक आमी गायन घेवया. R15 पेज नंबर 182. R15.
She